विसवा उपरांत तुमकां येवकार। आक्षी पुलीस स्टेशना वेल्या पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्याचेर बलात्कार केलो अशी कागाळ एका लग्न जाल्ल्या बायलेन शेनवारा मडगांवां पुलीस स्टेशनार केल्या। तो पुलीस 2009 सावन तिचेर लैंगीक अत्याचार करतालो अशें ह्या बायलेन कागाळीत म्हळां। आक्षेचो पुलीस कॉन्स्टेबल प्रशांत कोळंबकारा आड ही कागाळ केल्या। सध्या ताचे पोस्टिंग आक्षी पुलीस स्टेशनाचेर आसा। 2009 सावन तो आपलो लैंगीक छळ करता अशें ते बायलेन आपल्या कागाळीत म्हणलां। पयले फावट तो ते बायलेक एके बसीत मेळ्ळो। थंय ताणें बळजबरीन तिचो मोबायल नंबर घेतलो। ते उपरांत तो चडसो तिका फोन करतालो। एक दीस तो पुलीस तिका मडगांवच्या बस स्टँडार मेळ्ळो। ताणें तिका फोर्सान चायेक व्हेली आनी एका हॉटेलांत व्हरून तिचेर बलात्कार करपाचो यत्न केलो। तिणें विरोध करतकीर सगळ्याक कॅमेरा लायल्यात अशें सांगून तिची लज वाऱ्यार घालपाचो भंय घालून तिचो फायदो घेतलो। ते उपरांत तो पुलीस सदांच तिका ब्लॅकमेल करून तिचो लैंगीक छळ करतालो अशें ते बायलेन आपल्या कागाळीत म्हणलां। मडगांव पुलिशेन ते पुलिसा आड कागाळ नोंद करून तपास सुरू केला। And upon that application, Margao Town Police Station in charge has registered an offence of rape against the constable Prashant Kolamkar alias Bandari from Agasai Police Station. We have called a lady from Kankona for further investigation in this case. We will investigate the case further and we will take appropriate action thereafter. The section? We have registered a case of rape under section 376 of IPC. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। राम मंदिराच्या नांवान गांवांनी विटांची पुजा करून भाजपान भाविकां कडच्यान कोट्यांनी रुपया एकठांय केल्ले। ताचो हिशोब भाजपा फुडारी लालकृष्ण अडवाणीन दिवचो अशी मागणी खासदार शांताराम नायकान परत केल्या। आपणाक आडवाणीच्या यात्रेचो हिशोब नाका अशें शांतारामान स्पश्ट केलां। वेल्यान काँग्रेसीचे खासदार शांताराम नायक आनी भाजपाचे म्हणयारे राजेंद्र आर्लेकारा मदीं बरेंच पेटलां। शांताराम नायक गोंयचे दिग्विजय सिंग जावंक सोदता अशी टिका आर्लेकारान केल्ली। शांताराम नायक आमचे गोंयचे खासदार आसात राज्यसभेन। हांणी मदींच एक प्रश्न उपस्थित केलो आनी तांणी म्हटलें की अडवाणीन आपल्या पयलींच्या यात्रेंचो हिशोब दिवचो म्हणून। खरें म्हणजे अडवाणी ही इज प्लेईंग दिग्विजय सिंग इन गोवा आनी दिग्विजय सिंगाचे आपुणच ताजे परस एक दोन पावलां फुडें आपूण वचूं शकता काय कितें अशें ताजे बरोबर स्पर्धा करपाचो शांताराम नायक हो प्रयत्न करता। राम मंदिराच्या नांवान भाजपान लोकांच्या भावनांक हात घालून जे कोट्यांनी रुपया एकठांय केल्ले त्या पयशांचो हिशोब आडवाणीन दिवचो अशी मागणी शांताराम नायकान केल्या। हांवें पळय हिशोब मागिल्लो तो अडवाणीच्या रथ यात्रेचो न्ही। हांवें मागिल्लो तो हिशोब अडवाणीचे जे फुडारी आशिल्ले आज नेतृत्व अडवाणी कडेन ना भाजपाचे त्या वेळार दोन यात्रा जाल्ल्यो पादुका संबंदी एक आनी विटा संबंदी एक आनी ह्या दोनूय यात्रांच्या वेळार भक्तिभावान लोकांनी पयशे दिले तांचो हिशोब अडवाणीन दिवचो। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। हायकोर्टान थारायल्ल्या प्रमाण आयतारची मीन येरादारी करपाक मेळना। मात सावड्ड्या वाठारांत आयतारा मीन येरादारी चालूच आशिल्ली। ट्रकाक विचारपी कोण ना म्हणून लोक बेजारल्यात। आयतारचे तरी घरा भायर बरे भशेन येवच करतले म्हळ्यार करूंक मेळना म्हणून सावड्डेकार तिडकल्यात। मीन येरादारी शिस्त लागची म्हूण उच्च न्यायालयान मीन येरादारी करतल्या ट्रकांक कांय अटी मार्गदर्शक तत्वां आनी नेम घालून दिल्या। भुरगीं स्कुलान यो वच करता ते वेळेत येरादारी बंद दवरची, ट्रकांतले मिनाचेर ताडपत्री घालप अशे कांय गजाली तातूंत आसात। आयतारची मीन येरादारी बंद दवरची होय तातूंतलोच एक नेम। मात सावड्ड्या ट्रकवाल्यांक सध्या विचारपी कोण ना। थंय आयतारची मीन येरादारी चलता। आज आमी हांव सावड्ड्या आमी इतली वर्सां रावतात आनी हरशीं हो ट्रान्सपोर्ट आयतारा दीस बंद नासता। कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे हो आयतारा बंद नासता पण आज पयल्या हो चालू आसा। पूण आमी हे सावड्डेच्या लोकांनी एक दीस सुद्दां आयतारा सुद्दां भोंवपाचें ना। पुलिसांचेर कांयच एक्शन घेनात। येतात 2 दीस मातशें बंद करतात मागीर काय ना। पंचायत पुलीस आनी येरादारी पुलीस हाचेर लक्ष दिना अशें सावड्डे युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष श्याम भंडारी म्हणटा। सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू आहा, पुलीस सुद्दां कोण हेल्प करना आमकां। प्लस हे पार्किंगा खातीर आमी पंचायतीक एक ठराव मांडले कडेन आसात आनी हे तुमी पळयता आसतले हे आमकां पब्लिकांक खूब त्रास जाता आयताराचे। हेजे ट्रॅफिक पुलिसांचें लक्ष ना आनी पुलिसांचें लक्ष आनी पंचायतीचें लक्ष ना। सावड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव।